Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. जोकीम जोसियाचो पूत जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक जेरेमियासाक सर्वेस्पोराचे हे उतर पावले. सर्वेस्पोर अशें सांगता, सर्वेस्पोराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव. सर्वेस्पोराच्या मंदिरांत भोजूंक येता त्या जुदाच्या शारांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फॉर्मायल्यांत तीं उतरां तुवें कळीत करूंक जाय. एक पूण उतर चुकयनाका. घडये तीं आयकतलीं आनी जण एकलो आपली खोटी चाल सोडून दितलो. अशें घडत जाल्यार तांच्या कर्तुबांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलोलें तें नोस्ट धाडचो ना. तूं तांकां सांग, सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमकां हांवें दिल्ल्या ते समृद्धी पोरमाणे तुमी चलोना जाशात जाल्यार आनी तुमचेशी परतून परतून धाडता त्या म्हज्या सेवकांक प्रवाद्यांच्या उतरांक तुमी कान दिना जाशात जाल्यार शिलोक हांवें केलां तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी पृथ्वी वेल्या सगळ्या राष्ट्रांक हें शार शिराप जातोलें. सर्वेस्पोराच्या मंदिरांत जेरेमियास ही उतरां उलयतना याज्ञिकांनी, प्रवाद्यांनी आनी सगळे पोरजेन ती आयकली. सगळे पोरजेक सर्वेस्पोरान सांगूंक लायलोलें तें सांगून जातोच याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हणलें, तूं मरूंकूच जाय. हें देव मंदीर शिलो भाशेन जातोलें आनी हें शार एकलो मनीस पर्यान उरो नासतना पाड जातोलें. अशें तुवें सर्वेस्पोराच्या नांवान कित्याक भाकीत केलाय? आनी सगळे पोरचेन सर्वेस्पोराच्या मंदिरांत जेरेमियासाक वेडो घालो. सर्वेस्पोराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. कारण नासतना म्हजो द्वेस धरतात ते जाल्यार म्हज्या माथ्यावेल्या केंसां परस चड. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात तांकां आडावंक म्हजी बाबड्याची सकत पावना. तुमचे हांवें काडून व्हरूंक ना तें कशें बाबानो तुमकां परत दिवचें? जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव खेबडां सोंसतां. तुजेच पासत लॉज भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भावां भयणी मदें पोरको. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केणतात तांच्यो केण्ण्यो म्हजेर पडटात. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्पोरा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खोऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका
आयक देवा. उद्गार. देवाचो सोब्द सासणाक तोखता. त्याच सोब्दाची बरी खबर तुमकां पोरगोटल्या. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या खाशा देसगांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक ओजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विस्मितां करची पदवी हाका खंयची? हो थोवयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, शिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगळ्यो आमचेच मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगळें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पोतालें. पूण जेजून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळ्ळो ना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. एक प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान ना. मात्यो 22:13-50 नियाळाक आधार. शेणांतलो किडो शेणांतूच उरोना अशी एक म्हणणी आसा. बापूय शेतांत आनी आवय लोकांच्या घरांनी वावर करून आपल्या पुताक बरें शिकोवप दिवन परदेसांत वावराक पाठयलो. जायतो काळ परदेसांत वावरून गांवघरा ताणें एक सोबीत घर बांदलें. आपल्या बराबरच्या तरणाट्यांक तो बरी बूद दितालो. पूण ताच्या घरच्यांनी शेजाऱ्यांनी तांकां केन्नाच वाखाणूंक ना. जायत घडये ती नेणार आनी शेतकामती आसली म्हूण काय? अशेंच कितें आयज देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां. सर्वेस्पोर देव जेरेमियास प्रवाद्याक आपले पोरजेक आपली समूर्त सांबाळून खोटी वाट सोड म्हूण संदेश दिता. तेन्ना याज्ञिकांनी आनी सगळ्या लोकांन जेरेमियासाक जिवेशी मारूंक थारायलें. जेजूय सोबें अशेंच केलें. देवस्थानांत लोकांक इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलो संदेश दितालो तेन्ना तांणी ताका कान दिवन आयकलो आनी शाबासकी दिली. पूण आपल्या खाशा गांवघरा नाझरेताक आयलो तेन्ना ताच्या जाणवायेच्या उतरांचेर आनी पदवेचेर भावार्थ दवरचे बदलेक ती ताका खेणूंक लागली. आमच्या जिवितांत ओचोऱ्यां विस्मितां
घोट्टोली जाल्यार आमी जेजूचेर आनी ताचे पोदवेचेर भावार्थ दवरूंक जाय. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.